स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकाक ताचो वीज वापर, व्होल्टेज अश्यो गजाली कळटल्यो. तशेंच वीज खात्याकूय अचूक म्हायती मेळटली. स्मार्ट मिटर ही काळाची गरज, पूण कांय लोक फक्त राजकी फायद्या खातीर स्मार्ट मिटरांक विरोध करतात, अशें खात्याचे मुखेल अभियंते स्टीफन फर्नांडीस हांणी सांगले. नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय. स्मार्ट मिटर बसयल्या उपरांत वीज दर, विजेचो वापर वाडटलो. तशेंच मिटर चुकीच्यो नोंदणी घेतलो अशें कांय लोक म्हणटात. ते चुकीचें आसा. गिरायकांनी अशा गजालींचेर विश्वास दवरचो न्हय. स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक वीज वापराचेर नियंत्रण दवरप सोपें जातलें. आतां मेरेन 5800 सरकारी संस्था आनी इमारतींनी 1020 फीडर स्मार्ट मिटर जोडणी पुराय जाल्या. 9000 ट्रान्सफॉर्मर स्टेशनांक जोडणी दिवप चालू आसा. ऑगस्ट 2027 मेरेन सगळ्या गिरायकांक स्मार्ट मिटर जोडणी दितले. कांय कारणांक लागून बंच केबल प्रकल्प यशस्वी जावंक सध्या चालू आशिल्लो भुंयगत चॅनल प्रकल्प उपेगी पडटलो. वीज मिटरांचे रिडींग सहजपणान घेवपाक मेळपाक जाय अशे सुवातेर मिटर आसपाक जाय. JERCच्या नेमा प्रमाण राज्यांतल्या 25,000 गिरायकांक तांचे मिटर स्थलांतरीत करचे पडटले. हे भौशीक सुनावणीत JERCन 2024-25 वर्सा खात्या खातीर मान्य केल्ल्या खर्चाचो आनी प्रत्यक्ष खर्चाचो अदमास दिला. 2024-25 वर्सा वीज खात्याची येणावळ तूट 181 कोटी रुपया उरल्या, पूण हाचो भार राज्य सरकारान घेतला. गिरायकांचेर हो भार आसचो ना. फाटल्या वर्सात मुळावी बांदावळ बांदपाच्या वावराक लागून मान्यतायेचे तुळेत भांडवल खर्च वाडला. ह्या खर्चाची माहिती खात्याच्या वेबसायटीचेर अपलोड जातली अशी माहिती स्टीफन फर्नांडीस हांणी दिली. तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबुक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात. यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bangarboy.com हे वेबसायटीक भेट दियात.